अर्बन नॅक्सलाइट कोण हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करचे अशें अनुसूचित जमातीन शुक्रारा पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें। मुख्यमंत्री म्हणटा नदर दवरपाक अर्बन नॅक्सलाइट आसात। एकतर मुख्यमंत्र्यान हे अर्बन नॅक्सलाइट कोण ते सांगचे वा माफी मागची अशी मागणी अनुसूचित जमातीन केल्या। अरबी दर्यांत लक्षद्वीप जुंव्या लागसार तयार जावपी पोषक वातावरणाक लागून गोंयांत कांय सुवातींचेर फुडले 2 दीस मध्यम ते बारीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। ह्या दिसांनी वातावरण दमट उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फाटल्या 7 वर्सांच्यान तुवें हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा, पूण अजून मेरेन ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जायना। आयज फाल्यां करीत अजून मेरेन हॉस्पिटलाच्या उक्तावणाक म्हूर्त मेळूना। मात आतां मेळ्ळो येता त्या 26 जानेवारी हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें म्हणून सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। मात ह्या हॉस्पिटलाचें खरेंच उक्तावण जातलें काय ना असो प्रश्न सध्या थळाव्यान खुपरासला। आगरवाड्यार कॅम्प अर्बन सोसायटी कडल्या तिट्यावेलो जंक्शन धोकादायक आसा। रस्तो अशीर आशिल्ल्यान खूबदां ह्या रस्त्यार अपघातूय जातात। आतां हो रस्तो एकेरी मार्ग करपाचो थाराव पंचायतीन घेतला। मांद्रेच्या आस्कवाडो ते आगरवाड्या वयल्या रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात। प्लास्टिका सयत हेर ओलो कोयर रस्त्या कुशीक उडयिल्ल्यान वाठारांत घाणी पडल्यात। थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा। ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।
मडगांव शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या नाल्यांतलो गाळ काडपाचें काम फेब्रुवारी म्हयन्यासावन सुरू करतले. हे काम पावसा पयलीं जावपाक जाय. आयत्या वेळार केल्यार बेठोच खर्च जाता. ताका लागून गाळ काडपाच्या कामाक बेगीनूच सुरवात करपाचो निर्णय मडगांव नगरपालिकेच्या बसकेंत घेतला, अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिली. शिवोले शुक्रारा इनोवा कार आनी दुचाकीमध्ये अपघात जालो. दुसऱ्या दिकेन येवपी गाडी ओव्हरटेक करतना फुडल्यान येवपी स्कूटरीक नेटकान धक्को दिलो. ह्या अपघातान दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. पळोवणी केले वेळार निश्काळजीपणान चलिल्ल्या कामाचेर महापौर रोहित मोन्सेरातान तिडक उक्तायली. कसलीच जतनाय घेनासतना काम चालू दवरपी कंत्राटदाराचेर कडक कारवाय करपाची शिटकावणी रोहित मोन्सेरातान ह्या वेळार दिली. फाटल्या वर्साच्या नोव्हेंबर म्हयन्या सावन गोंयांत कोविड व्हेरियंट JN.1 चड सक्रिय जाल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. तेन्ना सावन गोंयांत ह्या व्हेरियंटाचे सुमार 51 दुयेंती सांपडल्या. नोव्हेंबराच्या निमण्या सप्तकात धाडिल्ल्या 24 नमुन्यांच्या पयल्या गटात ह्या व्हेरियंटाचो उपव्हेरियंट सांपडिल्ल्याचें कळटा. केंद्रीय भलायकी खात्या देशभरांत सांपडपी कोरोना दुयेंतींचेर लक्ष केंद्रीत करून आसात. देखून सगळ्यांनी सादूर रावन स्वताची काळजी घेवची अशें आवाहन सरकारान केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला भारत सरकार शेजारचे देश खासा करून नेपाळा कडेन आपले बरे संबंध तिगोवन दवरपाचो पुरेपूर यत्न करता, अशें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. भारत आनी नेपाळ हांचे मदल्या द्विपक्षीय संबंधांत फाटल्या वर्सांनी खऱ्या अर्थान बदल जाला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हत्वाची अशी उदरगत जाल्ल्यान खूब वर विस्तार आनी जोडणी जाल्या. देखून दोनूय देशां मदले संबंध आनीकूय घटमूट जाल्यात अशें स्पश्ट मत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी उक्तायलें.
बोरी वाठारात बिबट्याचो वावर वाढला. फक्त 1 आणि 2 न्ही जाल्यार ल्हान व्हड असे खुबशे बिबटे ह्या वाठारात भोंवपाक लागल्यात असो थळाव्यांचो दुबाव आसा. शुक्रारा सकाळी गडगेवाडा बोरी हांगा बिबटो दिसा उजवाड्याक रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडलो. सरकारान आनी रान खात्यान हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केली. राणा हक्काच्या दाव्यांचे अजून मेरेन 10,000 केशी प्रलंबित आसात. राणा हक्काच्या दाव्या खातीर आयिल्ल्या चडांत चड अर्जांचो 31 मार्च मेरेन निवाडो लावपाचो सरकार यत्न करतले. ते खातीर सुवातेच्या सत्यापनाच्या वेळार दावेदारांनी हाजीर रावप गरजेचें अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच राणा हक्काच्या विशया वयल्यान सगळ्या 26 जानेवारीक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक सांगल्या अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें. पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें काम लोकांच्या जिवार आयलां. हे विशीं ना कंत्राटदार ना पणजे महापालिका आनी सरकार लेगीत गंभीर ना. ताका लागून ह्या सगळ्या आड आम आदमी पक्षान पणजे पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम बेजबाबदारपणान चल्लां असो आरोप आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकरान केला. स्मार्ट सिटीच्या प्रश्नाचेर भासाभास करपा खातीर 10 जानेराक खाशेली बसका जातली. संबंदीत अधिकाऱ्यांक बसके खातीर आपयल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. हिट अँड रन कायदो संसदान लागू केला तो कायदो रद्द करचो अशी मागणी रिफॉर्मर्स सोशल जस्टीस पंगडान केल्या. अपघाताचे प्रमाण वाढला पूण जे ड्रायव्हर असतात ते सर्वसामान्य लोक असतात. तांकां 7 लाख दंड आणि 10 वर्सांची कैद लागू करतात. जो मेरेन एखाद्या अपघात प्रकरणाची सखोल कारवाय जायना तो मेरेन ताका शिक्षा जावंक फावना अशें रिफॉर्मर्स सोशल जस्टीस पंगड म्हणटा.
शुक्रारा उग्या पंचायतीन दक्षिण गोंयचो लोकसभा खासदार निवडपाची बसका जाली. 2024च्या दक्षिण गोंयचो लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाच्या उमेदवाराक जैत मेळटले अशें केंद्रीय मंत्री, आयटी खात्याचे मंत्री आनी कौशल्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी म्हणलें. उपरांत सांग्या म्हालांत लोकसभा वेंचणुकेत 10,000 वयर मतां मेळटलीं असो दावोय सांग्याचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. ह्या वेळार सांग्या म्हालांतले 7 पंचायत वांगडी नगरपालिकेचे कर्मचारी आनी भाजपाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. धोमाकारांचो रस्तो रुंदीकरणाचो विशय तापयलो आसतना दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव गांवांतल्या लोकांनी आतां लोकसभा वेंचणुकेक मतदान करप ना अशें थारायलां. हाचें कारण म्हळ्यार खांडली क्षेत्रांत येवपी तांची घरां. थळाव्या आमदारान गांवकारांक आश्वासन दिलां तरी लेगीत थळावे वचून चिंतेत आसा. संजीवनी साखर कारखान्याक ऊस पुरवण करपी ऊस उत्पादकांनी 8 जानेराक पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. ह्या आंदोलनात 250 परस चड ऊस उत्पादक हाजिरी लायतले. संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करपाक सरकाराक अपयश आयिल्ल्यान ऊस उत्पादकांनी हे आंदोलन करपाचें थारायलें. काँग्रेसीची फुडारी सोनिया गांधी शुक्रारा गोंयांत पावली. तिची ही खासगी भोंवडी आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. दाबोळे विमानतळाचेर ती शुक्रारा दनपारा पावली. सोनिया गांधीच्या ह्या भोंवडेक लोकसभेच्या नदरेंतल्यान म्हत्व आसा. तांच्या ह्या भोंवडे फाटल्यान राजकीय कारण आसूं येता असो दुबाव राजकीय मळावेल्यान सध्या व्यक्त जाता. आधुनिक पॅरामेडिकल सुविधा असल्या बगर घर वचणूक प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना. हाचेर अधिसुचोवणी काडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. उपरांत 25 ते 30 वर्सांच्या भुरग्यां मदीं प्रेसावाचें प्रमाण वाडटा. देखून विद्यार्थ्यांक तरणाट्यांक CPRचें प्रशिक्षण दितलें अशें तांणी ह्या वेळार कळीत केलें.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेवरवीं 29,000 पारंपरीक व्यावसायिकांनी नोंदणी केल्या. ह्या येवजणेवरवीं नोंदणी केल्ल्या पारंपरीक व्यावसायिकांक प्रशिक्षण दिवपी खासा कौशल्य विकास केंद्रांची थापणूक करपाची कार्यावळ बिरेस्तारा मडगांव रवींद्र भवनात जाली. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय कौशल्य विकास राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हाजीर आशिल्ले. स्टॉक एक्सचेंज NSEन 2024 शेअर बाजाराच्या सुटयांची वळेरी प्रसिद्ध केल्या. शेनवार आणि आयतारच्यो सुटयो सोडून विविध पर्व आणि वर्धापन दिसा निमतान वर्सभर 14 दीस शेअर बाजार बंद उरतलो. जानेवारीत प्रजासत्ताक दिसा निमतान शेअर बाजार बंद आसतलो. फेब्रुवारीत शेनवार आणि आयतार सोडून हेर सगळे दीस शेअर बाजार चालूच आसतलो. शेअर बाजार मार्चात 3 दीस, एप्रिलात 2 दीस, मे महिन्यात 1 दीस, जूनात 1, जुलयात 1, ऑगस्ट 1 दीस, ऑक्टोबरात 1, नोव्हेंबर 2 आणि डिसेंबरात 1 दीस बंद आसतलो. अर्धवट स्थितीत आशिल्ल्या खांडेपार उड्डाणपुलाचें काम आतां परतून सुरू जालां. धोकादायक जंक्शनाचेर जावपी अपघात मात दिसान दीस वाडत आसात. ह्याच संदर्भात बिरेस्तारा वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान संबंधीत अधिकाऱ्यांक घेवन जंक्शनाची पळोवणी केली. तशेंच अधिकाऱ्यांक म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो तांणी ह्या वेळार दिल्यो. मये आणि सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या खेळगड्यांक वरदान थारिल्ल्या केळप्या वाड्यावयल्या खेळा मैदानाक आतां बरे दीस येतले. खेळ आणि युवा वेव्हार खात्या वतीन सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून ह्या मैदानाची सुधारणा करपाचो प्रस्ताव आसा. सरकारान पृथ्वी विज्ञान ही सर्वांगीण येवजण सुमार 47 कोटी रुपयां खातीर चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. हे येवजणेक क्लायमेट रिसर्च मॉडेलिंग, ऑब्झर्विंग सिस्टम्स आणि सर्व्हिसेस, ओशन सर्व्हिसेस मॉडेलिंग, ॲप्लिकेशन रिसोर्सेस अँड टेक्नॉलॉजी, पोलर सायन्स अँड क्रिसोफेअर रिसर्च, सेस्मॉलॉजी अँड जिओ सायन्सेस आणि रिसर्च, एज्युकेशन, ट्रेनिंग अँड आउटरीच अशा 5 उपयोजनांचो समावेश आसा. पृथ्वी यंत्रणेवरवीं वातावरणात जावपी बदल तशेंच ओशन, जिओस्फियर, क्रिसोफियर हांचे बेस बरें निरीक्षण करपाचो हेत आसा. हवामानांतल्या धोक्यांचो अदमास लावपा खातीर लेगीत उपेग जावं येता.